मोपा विमानतळा स्टँडीचेर वॉशरूम म्हण बरोवन धार्मीक थळाचें चित्र दाखयल्ले खातीर बोवाळ जाल्लो. हें कोणें केलां तें चुकीचें आसा. धार्मीक एकवटां मदीं फूट घालपाचें हें कारस्थान आसा. हें जेणें कोणें केलां ताची चवकशी करपाक जाय. स्टँडी काडली म्हूण हो प्रस्न सुटचो ना म्हूण जुजे फिलीप डिसोजा उलयला. RDXGOA खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. Image is going to give to the people of the country and the people of the world. कारण आता एक्सपोजिशन आसा पॅटर्न सेंटरचे ह्या वर्सा 10 वर्सांनी करता आनी तुमी एक आनी थिंगा इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येवपाचे आसा. सो आर दे गोइंग टू विजीट अ टॉयलेटरी? आर दे गोइंग टू विजीट अ वॉशरूम when they come to St. Basilica Church? आमच्या पेंट्रनान सांगलेलें आसा देव तांकां भोगसणी दी, तांकां खबर ना ते कितें करता ते. This was the famous teaching of Jesus Christ. Forgive. But here there cannot be forgiveness. There has to be proper inquiry into it. Yeah, this is a sadist mentality. It was a hidden agenda earlier. Now the action is being taken. The lynching was happening against a particular person of a particular community. Now it has come out openly. And they have guts. They are emboldened by their action. म्हणून भिरांत जाता. म्हातारे मेल्याचें दुख ना अशें म्हणणें आहा. काळ सोकावता. आयज गोवा एक एक्झाम्पल आसलेलें एक्साराचें. And every Indian wants to settle in Goa because Goa is peaceful, Goa is secular. But as a peaceful is being threatened and the government is a spectator. सगळी जात आमी एकठांय हा. आयज जरी तर म्हज्या बरोबर तर प्रेस हांव घेता, म्हजो भाव हिंदू भाव अविनाश भोसले आयज आमचे बरोबर आहा. हांव कितें म्हणटा, जेन्ना ही भाशेन तुमी डिस्टर्ब करून हार्मनी तुमी आमची काबार करूंक वता. देर आर सम एलिमेंट्स. तुम्ही हो बॅनर जो बेसिलिका चर्चीचो फोटो बॅनराच्या टॉयलेटीचेर घालप आनी टॉयलेटी कडेन दवरप, तुम्ही हें चिंतलां that you are going to get a more international tourist? आणि कितें दाखोवपाक वता की हांव बेसिलिका चर्च इज लायक अ टॉयलेट? हें दाखोवपाक वता. तुम्ही ह्या पोस्टर घालून ते टॉयलेटी कडेन दवरून तुम्ही दाखोवपाक वता की आमी ही टॉयलेट आमचे हे बेसिलिका चर्च इज अ टॉयलेट. अरे हे डिस्टर्ब कित्याक करता? जो मनीस कोणें आयज केला तेका एक पनिशमेंट म्हणटा ते पडपाकूच जाय. कित्याक गोंयची हार्मनी डिस्टर्ब करपाक वता तुम्ही. गोंयचे क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम जे आमी एकवटान हाय तुम्ही डिस्टर्ब करपाक वता. आनी हे डिस्टर्ब करून तुम्ही सोदमा नाका की तुम्ही जिखतले व तुम्ही हे जातले म्हणून. आयज म्हणटा ती सारकी गरज आहा. हांव कायदे हुंचे आनी कशें करपाचें तें हांव सांगना, पूण हांव हें उलयतां की ह्या जो प्रॉब्लेम आमकां हो जो केला. अरे तुमी सांगा, मॅनेजमेंट जरी तर कितेंय देखून कोत्ता जाल्यार, मॅनेजमेंट जरी तर कितेंय कोत्ता जाल्यार तुमकां जरी तर दिसलां जाल्यार वाय द गव्हर्मेंट इज क्वायट? हेजेर एक सांग म्हाका, हेजेर जो केन्ना आमी मिनिस्टर आसले, जो केन्ना एक पोस्टर घालता, बॅनर घालता, मॅनेजमेंटाक तुमी इव्हंट मॅनेजमेंटाक दिता वो कॉन्ट्रॅक्टर दिता जाल्यार आमी जे चॅक कोत्ताले बाबा, बिकॉज इट विल फायनली डिस्टर्ब आमी जाता. आनी हे फायनली डिस्टर्ब आमी जावन हे कितले बरें जातले ते आमकां नाका. सो तेका लागून म्हाजी एक मागणी आहा की जाता जाल्यार हांव चीफ मिनिस्टराक हांव सांगूंक वता, कित्याक हे आमचे हिंदू क्रिस्तांव तुम्ही आयज गव्हर्मेंट हो चलयता जाल्यार हेजेर जो कोण तुमकां डिस्टर्ब करता, हो कोण तुमकां त्रास करता, हे भाशेन आमची हार्मनी जर डिस्टर्ब करता जाल्यार तेजेर एक्शन जावपाची गरज आहा. पूण एक हांव उदाहरण दिता. जरी तर तो बॅनर काडलो, इश्यू काबार म्हणून सोजमो नाका. जो बॅनर तुम्ही तो डिस्प्ले केल्लो तो तर बॅनर काडलो आनी तुमी म्हणल्यार कितें ना काडलो आमी, काबार न्हू. द गोंयकारांक आमकां सगल्यांक जाय हू वॉज द पर्सन टू डिस्प्ले दीस banner on this toilet, I mean washroom. We want to know.